आमच्या बाच्यान ते रात्री आमचे ते भावा चेड्यान गाडी हाडली मागीर ते कोण कोण भुरगीं आसले रस्त्यार मागीर तो एक भुरगो येवटेन वयतालो त्या भुरग्यान ताका पळयलो आनी तो भुरगो रिटर्न येयलो आनी तेमकां सांगलें मागीर ते भुरगे सगळे जाण येयले आनी मागीर तेमी पळयलें तेमी पळयलें म्हणटकीर न्हू हांव न्हिदलो आसलो आमगे भावागे न्हू संदुशा गेल्या व्हडल्या चेड्यान येयले आनी म्हाका उठयलो आनी तेजे न्हू म्हळ्यार तो आमगे बाचो येयल्लो मागीर बाचो येयलो न्हू मागीर आमी पळयलो आमकां कोण दरी मागल्यार कोणा फुड्यान दरी ना मागीर तितल्यार न्हू गुरुदास येयलो गुरुदास येयलो गुरुदास म्हण म्हाका एक बटभर म्हणली दरी आसल्यार दी आमी म्हणली दत्ता मागीर काडले आनी तरीक आसतना गुरुदासान ही आमकां दरी दिली मागीर ते गुरुदास आसलो गुरुदासा चेडो आसलो ते इटलदासा चेडो बी आसलो मागीर आमी ट्राय करून धरलो बांदून दवरले बांदून आतां फॉरेस्टर येयले फॉरेस्टर येयल्या न्हू व्हरपाक फॉरेस्टराक आमी फोन केलो फोन लागना जालो लास्ट पुलिसान फोन केलो अशी अशी खबर म्हणून तो म्हणपा आपणें कॉन्टेक्ट करना मागीर परत आमी हांवें परत पुलिसांक फोन केलो आनी सांगलें कितें आमी धरले बांदून दवरला आनी तुमी फाल्यां सकाळीं या म्हणून सकाळी कॉल येना फुडें आमी आमचे रेस्क्युराक हे केलें आनी आमी स्पॉटार येयले स्पॉटार येना फुडें आमी तेजें रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी सोमतें हें करून आमी ताका आतां उबारपाचें हें केलें हांगासर कित्याक ह्या लोकवस्ती येता तेजेर सामकें लोक फक्त मातशें आतां लोकांनी कितें करूंक जाय मातशी कॅर घेवची कित्याक अशें कितें आतां सायडीक कितें हें आसता पळय वॉटर हें म्हणटा पळय थंयसर न्हू ती आसतात नासता ही न्हू पूण केन्ना हें येता पळय थोडे लोक कितें आसता कपडे धुवंक वयता आनी कितें वयता न्हू तेन्ना मातशें लोकांनी कॅर घेवची करून घास मारूं नाका हय हय तितकेच फक्त मागीर कितें जाता आतां ही गांवांत येता एनवायरमेंट काबार जालें हेजे खातीर येता न्हू हय कितें मॅसेज दिवपाक सोदता न्हू फक्त कितें जाता लोकांनी सजमावपाचें न्हू कित्याक ते आतां तेंचे म्हणून जीव आसता न्हू एनवायरमेंट सांबाळ की आतां वयर तेंचे आतां हे पिड्डे जाले काय ती मागीर जळमळी येतलीच न्हू आनी हेजे खातीर उदकां कांय वायट उडोवंक जायना हय वायट उडोवंक जायना हे पिड्ड्यार करूंक जायना नेचर सांबाळ नेचर सांबाळपाचें फक्त लोकांनी म्हणल्यार एकूच की आतां हे जे अशे हे बिश्टीचे झाडां बीन कापता न्हू आनी जे उदक बी हेवटेचे तेवटेन हे व्हडले व्हडले कंपनी हितून धाडटा ताका लागून ते हे चेंजीस येता न्हू म्हणजे कशें जनावरांक म्हणून तेंची जर खाण जर तेंच्या जाग्यार मेळना जाल्यार ते असले लोकेलिटीनी जातले न्हू ते सोदीत सोदीत खंय ना लोकां मदीं पावतले आतां कशें कळ्ळें तुमकां हें आतां कळ्ळें म्हटल्यार कशें जालें आमी राती हांगा आसलेले मागीर कितें जालें लेट नायट एक फ्रेंड येतालो ताका ते दिश्टी पडले आनी सारके रस्त्यार आनी एक म्हणल्यार हांगा लोक येता वयता ल्हान भुरगीं खेळटा त्या जाग्यार हेजे व्हडले मानगी येवप म्हणल्यार हितून हेजे ते न्हू म्हटल्यार एनवायरमेंटल चेंजीस जातात तितून ते जरी बदल हाडपाक जाय मागीर कितें केलें तुमी रोखडें मागीर आमी कितें केलें आतां म्हटल्यार फॉरेस्टार हेंका तेंका राती कॉन्टेक्ट केलें आमी पूण कोणाकूच कॉन्टेक्ट जालो कोणाकूच रिस्पॉन्स ना जालो मागीर लास्टाक आमकां रेस्क्यू करची पडली कितें जालें आमी म्हाजे कजन मागीर अशे फ्रेंड सर्कल सगळ्यांनी मेळोन मागीर आमी ताका रेस्क्यू केलो मागीर बांदलें आनी दवरलें आमी आतां मॉर्निंग ते फॉरेस्टर येयला ते आतां घेवन वयता किती त्रास पडले तुमकां राती हें त्रास म्हणल्यार खूबच पावसान भिजोन हे करप आनी हेजी व्हडली मगर म्हणल्यार फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स करता म्हणल्यार कोणें तशी हात लावूं नासलो सांगपा म्हटल्यार पण कितें करतले आतां वाड्यार भितर म्हळ्यार लोकेलिटीन येयले म्हणटरी रिस्क घेवचीच पडटा न्हू हे ल्हान ल्हान भुरगीं आसा आतां आमी ताका जर निग्लेक्ट केल्लो वचने उठले त्याचेर कोणा घरान गेल्ले नाल्यार आनी खंय गेल्ले जाल्यार कितें व्हडलो प्रॉब्लम जावं कॅज्युअलिटी जावपाची कॅज्युअलिटी जावं शकताली आनी ल्हान भुरग्यांक सुद्दां जर ल्हान भुरगीं ना न्हू आनी ही एरिया कशी हांगा भुरगीं खेळटा येता वयता लोकां वाट ही मेन रस्तो आनी मेन रस्त्यार येवप म्हटल्यार खंय तरी बदल जाता न्हू ताका लागून तांकां काण सोदी लोकेलिटीन येवची पडटा खंय तरी न्हंय आनी रान सांबाळून दवर सांबाळून दवरचीच पडटा